예수 암차 소며 소더양강 박향든연 암르tamcha 지바차 예예 소며 암차 Đêm Ya bồi tờ la Salvat kocha muncha kulat Nasam kedin sorinaka Ye Jesu amcha somya Sodoi amkang bakyang danyang Amrutamcha jivacha Ye somyang amcha बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकपट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मोगाळ भाव भयणीनो ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयारी करन आसा आणि थोडेच दीस उरल्यात जेजूच्या जल्म दिसाची ती परब आमी आचरचुसाक आणि ही तयारी ह्या फेस्ताक तयारी थोडेच दीस उरल्या देखून आमची तयारी सुटसुटीत आणि आमी उर्बेन करची आणि आयचे वाचपां आमी सदांच देवाच्या कुशेक खालती मांड घालून जियेजे म्हणून उलो दितात पयल्या वाचपांत आहाज देवाच्या कुशे विरोध गेलो आणि ताका सलवणी लाभली आणि आयच्या वांजेलांत पळयता मोरी देवाच्या कुशेक खालती मांड घालता आणि सगळ्या मनशाकुळाक संवसाराक सोडवून दर लाभता तर आमी जेजूच्या येण्या तयारी करता आसतना देवाच्या कुशेक खालती मांड घालून जिवंक देवाचो आदार मागया हे मेसाच्या बलिदान पवित्रपणे भेटोवच्याक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी म्हणुया हांव पातकी सर्वपुत्रा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट नातरून आनी बरें सांगून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या सगळ्या संवाद एक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर की प्रार्थना मागता सर पुदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसणू आमकां ससनाच्या जिविता पावूं आमेन सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर Krista काकूट कर Krista काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थुया ससनाच्या देवा जेदना सोडवण्याचो संदेश दिवण तुज्या दुथाक निष्कळांक आंवकारेशी तुवें धाडलोय तेदना तिणें तुज्या उसारूंक नजो जाल्ल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यांत घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरोवन देवाचें बिडार ती जावंक पावली तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच खालती जावंक आमकां करपाती हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप
सर्वेश्वरान आहाजा कडेन उलोवन म्हणलें, तुज्या सर्वेश्वरा लागीं एक कुणा माग, ती पाताळांतल्या गुणायेंतली वा ऊन सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेश्वराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायान म्हणलें, दाविदाच्या घराण्यांच्यानो चीत दिवन आयका. तुमी मनशाक सतायिल्ले ते तुमकां पावले ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सर्वेश्वरच तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतले. देवाचे उतर हे, देवाचे उदकार. आपले भितर सरता सर्वेश्वर तोच महिमेचो राजा. आपले भितर सरता सर्वेश्वर तोच महिमेचो राजा. सर्वेश्वराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय, संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. आपले भितर सरता सर्वेश्वर तोच महिमेचो राजा. सर्वेश्वराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत, ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्यांक आपले काळीज उबारिनात चल्यांक फावो. आपले भितर सरता सर्वेश्वर तोच महिमेचो राजा. तसल्याक सर्वेश्वराचो आशिर्वाद लभतलो, ताच्या सोडवंदारा देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात, तुजे मुखामळ पळोवंक आत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. आपले भितर सरता सर्वेश्वर तोच महिमेचो राजा. Alleluia, 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 Alleluia. दाविदाचे सव्ये सस्नीक राजाचे दरवटे तूं उक्ते करताय. काळोखाचे बंदेन जियेतल्यांक सुटका दिवंक तुर्तान ये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिल्याच्या नाजरीत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकारेचें पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंवकारेचें नांव मोरी. देवदूत भितर तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्परू तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळी सेरमेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणांतल्याक चिंतूंक पडली. तवळो देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त सावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य सन सर्वेस्पोरो देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाले, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून
तुजे थावन जल्मोनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वांजदी म्हणून लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकरन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशेलो गेलो. देवाचें उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकरन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मोरयेन उसरलीं उतरां आयच्या वांजेलांत आमी आयकलीं. हीं उतरां मोरयेन ती उसरलीं सगळ्या संवसाराच्या वा मनशाकुळाच्या सडवण्याच्या चरित्रेंत व्हड म्हत्वाची जावन आसा. एका रितीन पळोवंक गेल्यार ह्या सडवण्याच्या चरित्रांत ह्या उतरां वरवीं बदल थांबून येता. मोरयेन देवाच्या कुशेक घालती माण घाली. मोरयेन देवाच्या कुशेक घालती माण देवाच्या उतराक ती घालती जाली. आनी ह्या वरवीं संवसाराक मेळ्ळो, सगळ्या मनशाक मेळ्ळो सोडवणदार जेजू क्रिस्त. पूण संवसाराच्या सुरवेर कितें घडलें? देवान आदामाक रचलें आनी तांकां सांगिल्लें एका रुखाचें फळ खावंक नजो म्हणून. तें फळ खावंक आड बरयल्लें. पूण आदामे बीन देवा कुशे विरोध वचून तें फळ केलें आनी पाताक आदारलें. आनी ह्या वरवीं कितें जालें? न्हयच तांकां बादाक जालें, सगळ्या मनशाकुळाक बादाक जालें. ह्या पातकांचो परिणाम न्हयच तांचेर, सगळ्या मनशाकुळाचेर पडलो. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयत हांव आहाज राया विशयांत आमी आयकत हांव. आहाज रायाचें राज्य अस्कज जावन आसलें, ताचें सैन्य तितलें बलिश्ट नातलें. आनी ह्या परिस्थितींत तो एका वैरी दुस्मान राया कडेन, असिरियाच्या राया कडेन संधान करूंक पळयता, ताची कुमोक आदार मागूंक पळयता. पूण देवान ताका कळयल्लें, नाका, त्या राया कडेन संधान करनाका, हांव आसा, तुका राखतलो, हांव तुका खुणा दितां म्हूण सांगलें. पूण आहाज खुणा घेवंक आयतो जालो ना. आनी देवाची कुशे विरोध त्या राया कडेन संधान केलें. आनी उपरांत जालें, परिणाम जावन तो एक गुलाम जालो. त्या असिरियाचो गुलाम जालो आनी चलवलो. पळय, देवाचे कुशे विरोध वचून ताका कसलेंच बरेंपण जावना. तो कश्टार पडलो आनी ताचे पज्जेक ताणें कश्टान घालें. तशेंच आमच्या जिणेंत आमी पळयता. पळय, मोरी देवाच्या कुशेक कल्तीमाण घाली, तिणें कल्तीमाण घाली आनी बरेंपण सगळ्या संवसार, न्हयच तिका, सगळ्या संवसाराक, सगळ्या मनशाकुळाक जालें. आहाजान देवा विरोध केलो, बदक न्हयच ताका, सगळ्या प्रजेक जालो. तो एक कश्टार पडलो आनी सगळ्या प्रजेक ताणें कश्टार केलें. तशेंच आमच्या जिणेंत जर तर आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे चलता तो आमकांच बरेंपण, सगळें समाजाक हेरांकय बरेंपण जाता. पूण केन्ना आमी देवाच्या कुशे विरोध चलना, कुशे विरोध येता, तो आमकांय आमी कश्टार पडटा आनी हेरांकय कश्टार घालता. तर देवाची कुशी आमकां कशी कळी जाता? पयले सुवातेर आमचें कशेंत, आमचें अंतस्करांत आमकां ताळो आयकता, तो देवाचो असो ताळो. आनी आमी विसवण करूंक जाय, खंयचें बरें खंयचें वायट. जर तर आमी वायट करता, देवाच्या कुशे विरोध येता. जर तर बरें करूंक वेंचता, तो देवाच्या कुशे प्रमाणे चलता. तशेंच देवाचें उतर, जेजूची शिकवण, देवाचे उपादेश,
जेजूचे उपादेश हे सगळे देवाची कुशी कितें आसा म्हणून आमकां कळीत करतात. जर तर आमी जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे जियेता, देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियेता, तेन्ना आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे चलता. तर थोडेसो दीस उरल्यात जेजूच्या जल्माची परब ती आचरण करूंक आनी आमची ती ही तयारी आमी व्हडा सुटसुटायेन आनी उठबेन करची आनी ह्या दिसांनी देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवोंक प्रयत्न करया. मोरये बरी सदांच देवाच्या कुशीक काल्तिमाण घालूंक आमी प्रयत्न करया. ही कृपा मागया. आमेन. कानिको घेऊन आम्ही आयल्या बाप्पा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपणाचो करतो बाबा, स्वीकार तूं करे बाबा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. गे बापा काणिको, गे बापा काणिको. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतच असलें सांबाळ मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बरवशान आमी आशेतां तें ससनाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळ्ळो. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन बसोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अवखर मायेन ताका सांबाळलो. जुमावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परीत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका 9:03 वाजलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट पग तुया Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सौम्य जेजू बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांयक म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या जेजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे मेळ सांगाती, भगिवन जुजे तिचो पती, भगिवन दम दुथा आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडुंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र आसा, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उद्धार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. राजवटके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या थम दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. म्हाका फोवना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवित मुझे समर्पिता. जीवो बुंडो तू जीवितं सो जीवितं तू नंदन करसो. सस्निक सुखा वरून पावसो सस्निक सुखा पावसो. Soumya tuka seunga dreta Eyam tuja aura kon rauta. Swagat tuka avastita जीवित मुझे समर्पिता. प्रार्थुयाम. प्रितीच्या बापाम सर्गींच्या खानान पोसताय तांकां तुज्या आधारान सांबाळ आनी तुज्या सर्गींच्या जेवणाची गोडसाण सागता ती खरी सवस खाय बगूंक पावूं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Amen.
सर्वेस पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सर्वपददार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उदकार सांजळा तुझी दर्या वेळेरी दोन्ही रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंका शेता मागी मनशांचो तुम्ही आवडता सोडून तुझे संगीत आयकोंका शेता कर्मोचो पाठा सांजळा तुझी दर्या वेळेरी दोन्ही रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंका शेता मागी मनशांचो मुखार तुला सोवय अवघार बरे आशीर्वाद आमकां बगीन गुरसाची चुकवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन